क्रिस्तते मोगाच्या भावनो भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हज्या पांयाची मणय म्हणलो आमचो देव. सरपदवेदार सरबळवंत देव आमचे मदें हजर जाता. आमचे संगी तो रावोंक आशेता. तेच आमच्या सोम्या जेजूकू ह्या बोपू सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन गीत बानू निन्ना सिंहासना भूमी निन्ना पादದ पीठ. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको K15 पान संको 150 बानू निन्ना सिंहासना भूमि निन्ना पादದ पीठ. बानू निन्ना सिंहासना ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. आमकां बरी भलायकी दिवच्याक, शांती समाधान दिवच्याक, हर एका वायटाचे जैत व्हरूंक आमकां कृपा दिवच्याक, जैत व्हरून जिणी जिवोक आमकां आदार दिवच्याक. आमचो सोमी आमचे मदें हजर जाला. त्या सोम्याचें आमी आराधन करया, ताका अर्घां दिवया, आमकां सोमी ताका भेटोवन दिवया. ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರವೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. इसाया प्रवचनाच्या ग्रंथान 55व्या वसवरांत
सरस्पो देव आमकां सांगता, तुमी थान लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया, दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया, येया फारीक करिनासता दाकां सोरो आनी दूद विकतीं घेया. पोषण दिनान त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक करशितात? तुमकां ददोशी करिना त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें, आनी पाकवान्नां खावन तुमी ददोशी जातल्यात. खाण दिवन आयका, म्हजेशी येया आनी तुमी जियेतल्यात. सोम्या जेजू, ह्या सकाळच्या वेळार तुजे सरशी आमी आयल्या. आमच्या काळजाची आत्म्याची थान भूक घेवन तुजे सरशी आमी आयल्या. हो संवसार आमची थान भागोवंक शकना, म्हळ्यार सत वळखून घेवन सोम्या आमी तुजे सरशी आयल्या. कित्याक सोम्या तुजे थंय आमकां आसा खरो विशय. तुजे थंय आसा आमकां खरें समाधान आनी शांती. तुजे थंय आसा सोम्या आमकां बरी भलायकी. तुजे थंय आसा सोम्या आमकां सुटका सोडवून आनी जिवीत. बरो नमतोंच्या मोपान जिवीत सोडूंक सोम्या आमी आज तुजे सरशी आयल्या. सबार फुडें आमच्या जिवितांत आमी थकोवन गेल्या. सबार फुडें आमच्या जिवितांत आमी अस्खतकायेन सलवाल्या. विविध तराच्या पिडे शिडेक आमी बली जाल्या. कंगाल जावन निराश जाल्या. पूण सोम्या आज तुजे सरशी तूं आमकां नव्यान रचन जावंक पळयताय. आमच्या काळजांत नवो भरवोसो उदेवंक तुजे थंय नवें जिवीत जोडूंक तूं आमकां पळयताय. तूं म्हणटाय सोम्या म्हजे सरशी येतल्या कोणाकच हांव पयस करिसो ना म्हणून. पळय सोम्या, आमकां कोणाकच तूं पयस करिनाय. आनी ह्या खातीर आमकां आमी ह्या वेळार तुका समर्पण दिता. तुज्या मोगांत आमी थीर रावूंक अशें था. तुज्या पवित्र आत्म्यान भरून तुका मानवोवची बरी फळां दिवंक आमी आशें था. आनी ह्या खातीर सोम्या जेजू ह्या वेळार आमकां आमी तुका नव्यान समर्पण दिता. सोम्या ते जिविताची जर स्विकार आमी करूंक आमचे काळीज आमचें मन उगडया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको आई 14 पान संको 117 पेज 117 आई 14. तुजे थंय आसा वाळची सर सोम्या, तुजे थंय आसा जिवी, तुजे थंय
असा दयामया सौम्या तुझे थै असा काकू तुझे थै असा वाळची जर सौम्या तुझे थै असा जीवी तुझे थै असा दयामया सौम्या तुझे थै असा काकू तुका वंदिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता सौम्या तुझे ते आसा सस्नीक जिवीत तुझे ते आसा सौम्या दैविक जीव म्हजे सरशी या तुम्ही कष्टांतल्यान वजन ववयतलो म्हूण सौम्या तूं आमकां पळयताय विशय तूं आमकां दिवंक शेताय संवसार दिता तें समाधान हांवें दिवचें समाधान न्हय म्हूण सौम्या तूं आमकां सांगताय सौम्या तुजे थावन खरें समाधान खरी शांती खरो विशय घेवंक आज आमी तुजे सरशी आयल्या तुझे थै असा सस्नीक जिवी सौम्या तुझे थै असा दैविक जीव तुझे थै असा विशेव सौम्या तुझे थै असा समाधान तुझे थै असा सस्नीक जिवी सौम्या तुझे थै असा दैविक जीव तुझे थै असा विशेव सौम्या तुझे थै असा समाधान तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता सौम्या तुवें म्हळें कोण म्हजे सरशी येता तो केदींच खाळो कांसच पोवचो ना ताका जिविताचो उसवाड आसतलो सौम्या सबार फुडें आमच्या जिवितांत आमी खाळो कांसच भरले आसा तुज्या सताचो उसवाड मोगाचो उसवाड बक्षांचो उसवाड आस्विकार करूंक सौम्या आमी तुजे सरशी आयल्या तुजे सरशी आमी आयल्या सौम्या तुझे थै असा दैविक संतोष सौम्या तुझे थै असा उसवाड तुझे थै असा बक्षाणे सौम्या तुझे थै असा दैविक मोग तुझे थै असा दैविक संतोष सौम्या तुझे थै असा उजवाड तुझे थै असा बक्षाणे सौम्या तुझे थै असा दैविक मोग तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता
हांव सुवाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वचूंक जायना म्हूण सोम्या त्यो म्हणे आज जिविताची वाट तूं आमकां उगडापी करून आसाय तुज्या कृपेन आमी जियोंक तूं आमकां तुजे सरशी आपोवन आसाय तुजे थांव सोडवून सोडून तुज्या महिमे खातीर जियोंक तूं आमकां बळवंत करून आसाय तुजे थंय आसा दैवीक कृपा सोम्या तुजे थंय आसा संपूर्ण तुजे थंय आसा वाटची सोम्या तुजे थंय आसा सोडवो तुजे थंय आसा दैवीक कृपा सोम्या तुजे थंय आसा संपूर्ण तुजे थंय आसा वाटची सोम्या तुजे थंय आसा सोडवो तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता मोगाच्या भावानो भयणीनो पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक आमी तयार जावन आसतना ह्या हप्त्यांत पवित्र आत्म्या विरोध आमी करची ते फातका विशयांत आमी नियाळ करून आसा आनी आज आमी नियाळ करता पवित्र आत्म्या विरोध आमी देवाची ती दयाळाय स्वीकार करिनासतना देवाची ती वर्ती खाकूळट आमच्या जिणेंत आमी जोडूंक प्रयत्न करिनासतना जे पातक आदार्थ हांव त्या विशयान नियाळ करतले हांव देवाचें उतर आमकां सांगता एजेकिएल प्रवादीच्या ग्रंथांत 18व्या अवस्वरांत 20 आनी 3 वळींत सरस्पो देव एक सवाल थंयसर म्हणटा एक खोट्या मनशाच्या मरणांतय म्हाका संतोष भोगता गी म्हणून आनी मुंदरसून म्हणटा एक खोटो मनीस एक फातकी मनीस आपले फातक सांडून नवी जिणी जिये जाल्यार म्हाका वर्तो संतोष न्हय गी मोगाच्या भावानो भयणीनो सरस्पो देव आमचे बरेपण आशेता आमचें मरण आशेना आमी नाश जाय जे म्हूण तो आशेना पूण आमी सासणाक जी जे म्हूण ताची आशा जावन आसा ताची खुशी जावन आसा आनी ह्या खातीर देव निरंतरी आमचेर ताची दया ताची खाकूळ ताचे बोगसाणे आमकां दिता पूण सबारपोटी मनीस देवान दिवचें हे बोगसाणे ताची खाकूळ निरंतरी वाडची ताची कृपेची ती जर स्विकार करूंक फाटीं सरता मात्र न्ही देव खाकूळदार देव बोगसूंचो आमचो बाप म्हणून हांव आनीकय चड फातकां करता आनी ताचे लागीं मागीर बोगसाणे मागता म्हणल्यार तशें जाल्यार खोट्या चिंतपांत आपली जिणी नासाक व्हरता आनी म्हाका न्हू असलें चिंता मनशाचें भोव मरेका जावन आसा कित्याक सा पौल आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 2 वचपरां 4 वळींत
देवान तुझे तें दाखोवन ती खाकूळ तूं दिवचें तें बोगसाने ताची ती दयाळाई तुझे फातक वळखून जिनी बदलूंच्या खातीर म्हूण तूं नेनायंगी कित्याक त्या दयाळाची ती काकुळतेची तूं बेपारवा करताय हे सवाल मोगाच्या बाबनीनो सरस्वो देव आमच्या मुखार आज दवरता पवित्र आत्मो आमकां निरंतरी पवित्र करचो आमची फातकां बोगसून आमकां नवें जिवीत दिवचो आत्मो जावन आसा आनी देवान दिवची ती वर्ती खाकूळ वर्ती दया आमकां दाखोवची ती आमी केदार आमच्या जिवितांत स्विकार करता तवळ पवित्र आत्म्यातय तें नवें जिवीत जियोंक आमी शकता तर मोगाच्या भावना भयणीनो आज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना आमच्या जिणेचेर एक नदर आमी घालया आमकां मेळिल्ले ते संदर्भ देवाची खाकूळ तूं देवाची दया अनुभव करूंक ते आमी होकडावन करून गेल्यात की ह्या आमचे काळीज आमी धारून करून जेलावगी आमच्या जिवितांत देवाच्या खाकूळतेची बेपारवा आमी केल्या गी जर आमी ताची बेपारवा केला देवान आमकां दिल्लो अवकाश फातक वळखून बोगसाने मागोवंक आमी घडसूंक ना तर ह्या वेळार आमकां आमी सोम्या मुखार खालती करुया कित्याक मुन्य बुकांत आमी वाचता 28व्या बसवरांत 13व्या वळींत जो कोण आपलें फातक लिपयता ताका सूख मेळना जो कोण आपलें फातक लिपयता ताका सूख मेळना पूण जो कोण आपलें फातक उसारता आनी सांडता ताका दया लाभता आमचें फातक वळखून देवाची दया देवाची खाकूळ आमी मागोवंक सदांच आमी तयार जावया एक टिपोर आमचे दोळे धांपून आज आमकां सोमी आमच्या काळजान कितें सांगता तें आयकूंक प्रयत्न करया सोमी जेजू आमकां ताच्या मोगान ती रावंक आपोवणें दिवन आसा सोमी जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्या खाकूळतेचो अनुभव जोडूंक आपोवणें दिवन आसा सोमी जेजू आमच्या फातकांचे बोगसाने जोडूंक सोम्यात पवित्र आत्म्यात एक नवी जिणी जियोंक आमकां आपोवणें दिवन आसा तर ह्या वेळार आमचे हर एक अस्खत गाय हर एक आमचें उणेपण कितें सगळें आमच्या जिवितांत आमकां धारून काळजाची करता पवित्र आत्म्याच्या विरोध फातक आदारूंक आमकां कितें सकड वडण्यो येतात थाळण्यो येतात ते हर एक ह्या वेळार आमच्या सोम्याच्या पांया तळे भेटून दिवया सोम्या जेजूच्या त्या मोगांत सदांच ते रावोंक तसो आदार मागया म्हज्या मोगान तुजी बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशय म्हज्या म्हूण सोमी आमकां ह्या वेळी सांगता आसतना ताचो थाळो आमच्या काळजांत तो आयकून आमकां सोमी ताका भेटोवन दिवया म्हज्या मोगान तुजी बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशय म्हज्या संसार सांडीत तरी मनीस खेडीत तरी हांव तुका केदीं सांडिसोना नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदींच विसरचोना म्हज्या मोगान तुजी बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या
परदेव हांव तुजो दर्योदयाळा येसो रडतेल्यांक बसवून दिवसो सर्गी वाटेन सलोवसो पर्वस्थान सोडीत तरी दोंगर जर हालतीत तरी विश्वासी मोग हो मुसो केदीस तुका सांगसोना म्हज्या मोगान तुमची बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या सोम्याक आमी ह्या वेळा भेटोवन दिता कोरोना पिडे वरवीं कश्टून आसल्या सबार आमच्या भाव भयणींक हॅमिल्टन म्हणलो भाव रोहन उर्बन आयवन फेलिक्स जुली प्रेस्सी एंटनी हर एकल्यांक सोम्या पोवन आसा आपुडूंक तो आशेता तुमचे काळीज सोम्याक समर्पण दिवे ह्या वेळार तुमच्या कुटुंबान आसल्या हर एका पिडेस्ता समर्पण दिया सोम्या जेजूक बाळा तूं रडताय कित्या हांव तुजे संगी आसा भावार्थान उलोवप तुमा रडणे तुजे आयकता दोळ्यांतली तुजी दुकां तोडवंक न्हू सोती म्हज्या मोवाळ मोगान हांव तुका आरायता गोपान म्हज्या म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या सोम्या जेजूच्या गोपांत तो आमकां विशेव बसोवन आसतना आमकां समी सोम्या मुखार खालती करुया ताचे आशिर्वाद आमचेर आनी विशेश नांव कोणा खातीर आमी मागोवंक आशेता ते हर एकल्याचेर आतां आमी जोडया देव बरो दीस दिन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या समा हांव वाचून सांगता जल्मा दिवसाचेर शेतात आल्रिया ट्रिजा डिसोजा कुंदापूर आनी लिना डिसोजा कुडुपू हांकां आमी जल्मा दिवसाचे अभिनंदन आनी देवाची मिसनार आशिर्वादा मागता काजाराचो वार्षिक दिवस आजच्या शेतात 25 वर्सांचो जुबलेव स्टॅनली नोरोना आनी जेसिंता मार्टिस 40 आनी 8 वर्सांचो वार्षिक दिवस काजाराचो JF आनी ट्रेसी पिंटो आत्तावर मँगलोर आल्बन आनी जेसी डिसोजा भांडूप आर्नॉल्ड एन्सन
आणि ज्योत्स्ना कॅरल पेरेरा, प्रवीण आणि रोशनी ब्रॅक्स कुलशेखर, विक्टर आणि दुलसिन लोबो पुत्तूर हांकां काजाराच्या वार्षिक दिसाचे शुभाशय आणि विस्नार आशिर्वादांत तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवा करता आनी हो लाभ दितात. विन्सेंट रोड्रिगस, शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवेट, मरियम मेयच्या वेलंकणी मेयच्या वानाक, फिलोमिना डिकोन्ना कॉर्डेल, लिडिया लोबो येयाडी, वॉल्टर आनी मेटिल्डा फर्नांडीस काद्री, फ्लाविया लोबो अंधेरी, फिलोमिना नोरोन्ना पळनीर, सी फर्नांडीस गोवा, लुसी आनी जेसन रेबेलो मिरा रोड, जसिंता मत्यास अंधेरी, प्रेसिल्ला लुईस अंधेरी, प्रवीण आनी रोशनी डिसोजा कुलशेखर, नॉर्बर्ट आनी शांती डिसोजा मालाड, डॅरन डिसोजा मालाड. आपल्या त्या सांग बसत मिस किशोर रोड्रिगस फार्ला, बऱ्या भलायके बसत सूरज आनी एलसी मिरा रोड. आतां सरलेल्या मालगाड्यां बसत मिस देवादीन सिस्टर स्टेला पावल राज, सिस्टर्स ऑफ सेंट एन्स प्रॉविडन्स. मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस देवादीन मॅक्सिम मोरास कुडपू, पुलगतले आत्म्या बसत मिस सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन आल्बर्ट लोबो मुडबेळे, देवादीन मायकल डिसोजा कल्याण, देवादीन सिंथिया आनी सरिता डी अल्मेडा चकाला वाकोला, देवादीन तिमोती डेसा नित्यादर नगर, पुलगतींच्या आत्म्या बसत मिसिता एलियास तावरो बजपे, पुलगतींच्या आत्म्या बसत मिसिता रीना रोड्रिगस बजपे, देवादीन मॅक्सिम रोशन मोरास कुडपू, देवादीन पास्कल डिसोजा बेलतंगाडी, पुलगतींच्या आत्म्या बसत मिस्तिता हेनरी डी अल्मेडा मुल्की, देवादीन अलोशियस लसरादो मँगलोर, देवादीन हेनरी पिंटो चिकमँगलोर, देवादीन ब्रेसिल मोंतेरो मँगलोर, देवादीन मीरा लोबो मुडबेळे, देवादीन ब्रिजित लोबो कुतकोडी, देवादीन फ्लाविया लुईस अंधेरी, देवादीन एडवर्ड डिसोजा बेंगलोर, देवादीन लवीना प्रतिभा सिक्वेरा मोगर्नाड, देवादीन दल्या कुटुंबांतल्या मलकड्यां बसत मिसिता अनुषा एन्ना डिसोजा पुत्तूरू, देवादीन लूस प्रेसिल्ला कार्डोजा मारोलो, देवादीन रोसी डिसोजा आनी लुईस डिसोजा मुंबय, देवादीन मॅगदलिन डिसोजा शिरवा, देवादीन थॉमस मोंतेरो मँगलोर. कुटुंबान सरलेल्या मालगड्यां बसत मिस्तिता एनी डिसोजा मँगलोर, देवादीन अँटनी डिसोजा मियार, देवादीन मेटिल्डा तावरो पुत्तूरू, देवादीन निकोलस जोसेफ पेरेरा अकोला, देवादीन स्टॅनी मेंडोन्सा आयसी कॉलनी मुंबय, देवादीन बेनेडिक्टा क्रास्ता मँगलोर, देवादीन आल्फ्रेड एपिंटो देरेबैल 20वो मरणाचो वार्षिक दिवस. ह्या सर त्या सवा सांगता आमची त्या सवा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर भोव भक्तीपणी आनी भावार्थान दवरून हे मिसाचें बलिदान आमी बेटोंक आयते जावया. सम्यक दिनवासी कांत प्रवेश गीत A58 पेज 43. काळजा मोनान एक संभावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोवती, तुजे तांपोशी जांबोरो आराकलितां परगटतेल्या तुजी दिरवी. काळजा मोनान एक संभावार्था एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोवती, तुजे तांपोशी जांबोरो आराकलितां परगटतेल्या तुजी दिरवी. Ismulona poilai, दैवी जीवन बोलाय, भावार्थाने कोटायल्या. काळजा मोनान एक भावार्थान एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोवती, तुजे तांपोशी जांबोरो आराकलितां परगटतेल्या तुजी दिरवी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो.
तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या ते भावार्थ थीर करून आमी ह्या पवित्र बलिदानाक हजर जाल्या. आतां आमी गायलें प्रवेश गितांत. भावार्थांत घट जावन थीर जावन सोम्या समोर आमी आयल्या आनी पाराक्लितान दिवची ती दिरवी त्यो स्विकार करून सोम्या सदांच महिमा दिवच्याक आमी हांगासर जमल्या म्हणून. तर आज हे पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना त्याच पवित्र आत्म्याच्या कृपेने बळादी क्रिस्त जिनी आमी जिवच्याक भावार्थांत सदांच थीर रावूंक सबार फुडें आमच्या जिणेंत कश्ट येतना दूख येतना भावार्थ आमचो दंडळटा या शेळयता ह्या वायटांतल्यान पयस रावून सोम्यातेय आमी घट रावूंक ह्या पवित्र बलिदाना सोम्याचो आधार आमी मागया. पातकां आमची वळखून बक्षांनी मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेव सुद्दां सांगपार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परादेवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. कैसा काकूत कर, कैसा काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची महिमेवन सकत परगटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां वांटो मेळ्ळा. तेच महिमेवंत जिवीत, तेच महिमेवंत जिवीत एक दीस आमचें जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतलो लोक संगता मेळोन फावलो आनी सिलिसांचे गुन्यांव म्हणूंक लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलिसांची आंग वस्तुरां पिंजून काडली आनी तांकां रोतान मारूंक लायले. तांकां सबार मारतस ताणें तांकां बंदन घालें आनी सत्रायेन तसो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणी करीत देवाची स्तुती करूंक आसले. हेर बंदिवान कान दिवन ताका आयकताले. तेदवा एकसने एक कठीण भंय कंपली जाली आनी बंदेसालाची बुन्याद हाडली. तक्षणच दरवाडे सगळे उक्ते जाले आनी बंदेसालाच्यो संकल्यो तुटून पडल्यो. बंदेसालाचो अधिकारी न्हिदंतलो उठलो आनी बंदेसालाचे दरवाडे उक्ते आसले पळोवन बंदिवान सकट सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंतूंक लागलो. तवल आपली तलवार भायर काडून तो आपले जिवकात करचार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या तालयान म्हळें,
तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका आमी सकट हांगा आसा बंद जाल्ल्याचें अधिकरण उजवाड हाडायलो आनी भितर धांवन तरतरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो उपरांत तांकां भायर आपण व्हरून तांचे लागीं ताणें विचारलें मानेस्तानो बाचाव जावचें जाल्यार हांवें कितें करीचें ताणें म्हळें सुम्या जेजूचे बाबत दवर तवळ तूं बचाव जातलो तुज्या घराणें बचाव जातलें उपरांत ताका तांच्या घरा समेस्तांक देवाचें उतर प्रगट जालें त्या रतीसच्या वेळार अधिकारान तांकां व्हरून तांच्या गळ्याक गाय धुलें आनी ताणें तांच्या सगळ्या घराण्यांक पवित्रान घेतलो उपरांत पावलाक आनी सिलिसाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्थे खातीर तो आनी ताचे कुटुंब संतोशान भरले देवाचे उतर हे देवाचे ओडपकार श्लोक तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका राखताय देवा म्हज्या तोंडातली प्रार्थना आयकून घेतलाय म्हूण सर्वेस्पुरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका तीन वाचता तुज्या देवा मुखार तुवें किर्तन गायता तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका श्रेष्ठ नमस्कार करता श्लोक तुजो उजवो हात विस्तारून हांव तुका राखताय देवा तूं बरो आनी विश्वासी सगळ्या प्रास व्हरतो तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगलाप घाता तुका उलो मारल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले म्हजें काळीज घट करून म्हाका तेरान भरले श्लोक तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका राखताय देवा तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंच करूंक तयार तुजो मोग सर्वेस्पुरा ससनाक बालता तुज्या हाताची कृत्या विसर नाका श्लोक तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका राखताय देवा उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. स्वताचो तो आत्मो हांव तुमकां धरतलो म्हणटा सुमी तो तुमकां संपूर्ण सदांक वन पायतलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे असो प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांग म्हळें पूण आतां जाणें म्हाका पाठयला ताचे सरसी हांव वेतां पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमच्या भितरलो कोणीय म्हज्या लागीं विचारिना ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यान पण सतच हांव तुमकां सांगतां हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक हांव गेल्ले खरीत मजतदार तुमकां येवचो ना हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलों तो येतस पातका विशांत निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचें नात निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडलां हें सर्व तो रुजू करतलो देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्ते मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजो आमच्या वांजेलांत 14, 15 आनी 16व्या अवस्वरांत 3 पावटी जेजू पवित्र आत्म्याक धाडटा म्हणून बसयता आपल्या शिसांक आनी त्या वेळार ताणें उपयोग केलो थंयसर शब्द पवित्र आत्म्याक मजतदार कसो हांव तुमकां दितलो म्हणून मजतदार म्हणलो शब्द थंयसर उपयोग केल्लो आसा. आज इवांजेलांत आमी तें आयकलें. तशेंच 14व्या आनी 15व्या अवस्वरांत 20 आनी 16व्या वळींती तें उतर आमकां आयकूंक मेळटा. 4 अर्थ थंयसर दिलेले आसा त्या ग्रीक भाशेंत ह्या शब्दाक. पयलें जावन आसा शिकोवणदार, द टिचर, शिकोवन दिवचो, शिकयता. दैवीक सतां तो आमकां निरंतर उगडापे करता आनी सर्गींची वाट आमकां चलोवंक तो आदार जावन आसा. दुसरें जावन आसा एडवोकेसी, एडवोकेट म्हणटा आमी, वकील ह्या अनेक नांव उपयोग करयेत. म्हळ्यार देवाच्या पक्षेन आमी झुजोवंक, जैत आपणावंक तो आमचे ते निरंतरी वावुरता वायटा विरोध झुजच्या खातीर. आनी तिसरें जावन आसा कावन्सिलर, मार्गदर्शक, आमकां खरें मार्गदर्शन तो आमकां निरंतरी दिता. आनी चवथो अर्थ जावन आसा कम्फर्टर, म्हळ्यार बुजोवनदार, आमकां बुजोवन कितें गरजेची ते पवित्र आत्म्यांत हांव लाभता. विशेश जावन आमी वायटाक, कश्टाक, दुखांत आसल्या वेळार त्या वेळार पवित्र आत्मा थंय आमकां मेळटा खरी बुजवण. आनी हांव मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक मजतदार जावन धाडटा म्हणटा आसतना हें सकड तांचे थंय तो करूंक शकता. पवित्र आत्म्या मरिफात खरी शिकवण तांकां दिता, खरी बुजवण तांकां तो दिता, वायटा विरोध झुजोवंक तांकां विशेश बळ दिता, मात्र न्ही जोगतें मार्गदर्शन तो तांकां लाभयता. आनी ह्या वरवीं पवित्र आत्मो आमकां 24/7 एवेलेबल आसा. हर एक घडी, हर एक दीस तो आमचे खातीर ताचें शिकोवन दिवच्याक, मार्गदर्शन दिवच्याक, बुजोवन दिवच्याक आनी सर वायटाचे जैतूर आमकां बळवंत करच्याक आमचे सवय आसा. त्याच पवित्र आत्म्या थंय आमी बळवंत जावया आनी सोम्याचे खरी साक्षी जावन जिवच्याक ह्या पवित्र बलिदानांत सोम्याचो आदार आमी मागया. बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता, ओपून घे सर्व आमचे, तुका आमी समर्पिता. उंडो गोवांसो आनी वायन दाकांसो, काली किरकोळ तरी गुर्तवो मोगासो. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता, मारून घे सर्व आमचे, तुका आमी समर्पिता. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचे बलिदान ह्या बुंड्या वायना सोबे आमच्या सत सवानी गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदादे बापाक मानता तसले जावन दी म्हणून आतां आमी मागया. बलिदान आपल्या मनाक आमच्या नेक्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसो. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनः जेवण जाल्ल्या जेजूसो हो पास्कसो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या सक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वसो आनी ह्या भशेन ससनाच्या संतोशाक आमी पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर कळे आमी तुका वाखाणूंक फावो वो काही दोनी तिसोने आमच्या फायद्याचो पुनदीक करून हे उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सवदळबा निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र पवित्र
सो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. देवा आमच्या बापा तू बो पवित्र आनी आमचे ते बो मोगाळे देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक को उंडो आनी ताका सो वायन तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्रत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तोच पवित्रत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणा बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात. Pavarta so good purgatoria. Jesus melo, Jesus जीवन झाला, Jesus नव्यान येतो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनः जिवन पुनः उडास करून आमचे पासत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार बारयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं आपयताय. तर ह्या जेवणांत तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता. तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक पिटर पावसोडल्यान आमच्या गोळी बापांक हेरा सुमेस्त गोवळ्यांक तुज्या मनेरांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परता. कश्टा दुखींक संपोडलेल्या सुमेस्तांची दया कर. प्रत्येक जावन कोरोना पिडे वरवीं हेर पिडे वरवीं कश्टोवंच्या आमच्या भाव भयणींची दया कर. देसा देसान आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पवनासर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा कुलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनुवरांतली भावार्थी दंडोळच्या सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशा नात्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या मोगान थंय रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जोजयेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे संगी सदांच रावोंक आमकां ताच्या कृपेन बरोवंक आमचे ते उसतो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फावो ना जेवताना म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुबो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच सुहजर आसाय म्हणून पाती येता. खरोच हजर आसाय म्हणून पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्व संप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता आनी तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू केदीकच हांवें वेगळ्या सार जावंक केदींच हांवें वेगळा सर जावंक तूं म्हाका सोडिनाका. तूं म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमची सोडवून संभ्रमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तिन्स देणी बदलून पुनः जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आधार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. नामान तुका सरगारानी आमा परदेशांचे माये आसाम पैना मागता उपकार खंती दुखी विघ्ना नेवा. Krista Mae Daya Sukra Patu Painarya Paumaka Patu Painarya Paumaka